आयतारा सरकारी पावंड्यार जागतीक सिनियर सिटीजन दीस मनयलो. ह्या निमतान ज्येष्ठ नागरिकांचो भोवमान केलो. ह्या सुवाळ्याक पणजेचे आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार, जनकल्याण संचालक SV नाईक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. खंय तरी हांव तो सिनियर सिटीजन म्हणून आयदारचे इज अचिव्हमेंट्स डे. खंय तरी जेन्ना आपले 40-50 वर्सां एक नागरीक देशा खातीर, समाजा खातीर, कुटुंबा खातीर आपले कितें तरी बारीक मोठे काम करून दिता. म्हाका दिसता एक दीस असो येता की त्या कामाची दखल घेवची पडटा आनी खंय तरी एक धाकटीशी ताका एक फेलिसिटेशन काम केल्ल्याची ही पावती म्हाका दिसता. आनी म्हणून म्हाका दिसता हो दीस आमी जो मनयता हो प्रत्येक सिनियर सिटीजनाच्या दिसा एक तांच्या लायफान एक अविस्मरणीय मुवमेंट असो आसपाक जाय. आनी म्हणून म्हाका दिसता आयज आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान वाडोवन 22 जाणांचे 22 सिनियर सिटीजनाचे 22 आमचे सिनियर नागरिकांचो सत्कार केलो. आयचे सत्कार मुक्तीचे हांव कौतुक करता, अभिनंदन करता. तुम्ही सगळ्यांनी गोंय राज्याक लागून, आमच्या भारत देशाक लागून, आमच्या समाजाक लागून, प्रत्येकाच्या कुटुंबाक लागून कितें ना कितें कॉन्ट्रिब्युशन दिलां ताची आयची पावती आशिल्ली. एक धाकटीशी आमचे गोंय राज्याच्या वतीन एक सांकेतीक सत्कार हो. समाज कल्याण खात्या वरवीं हो ज्येष्ठ नागरीक दीस दर वर्सा आमी मनयतात आनी समाजाच्या विंगड विंगड वाठारांनी ज्या लोकांनी देखील कार्य केला त्या लोकांची त्या कार्याची दखल घेवन त्यांचो आमी हांगासर सत्कार घडोवन हाडटात. सरकारची मोख आसा की एकूय ज्येष्ठ नागरीक उपेक्षीत उरचो न्ही आनी त्या दृश्टीन समाज कल्याण खात्यातर्फे दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना ही जी सुरक्षा योजना चल्ल्या थंय फाटल्या कितलींशीं वर्सां आमी पळयता की गोंय राज्य हें एकूच राज्य आसूं की थंय भूकबळी जायनात. गोंय सरकार जतनाय घेता दरेक जाणट्या मनशाची आनी दीनदुबळ्याची. म्हाका जेन्ना पयलूच पत्र आयलें की अशें आसा सत्कार करपाक खरें म्हणल्यार पयलींच हांव येन्ना पळयत म्हाका अशें दुबावान पळोवंक लागलें रजिस्ट्रेशन करतना हो खरोच सिनियर सिटीजन मेळ्ळे म्हणून दिसता बरोबरसो. आनी हो 70 केन्ना वर्सांनी येता. तरी पूण कितें आसता की जर तर मनीस जर आपूण जर रिटायर जालो घरा असो बसलो तर तो आनी म्हातारो जाता. तर म्हजो एक वेळ सगळ्यांक की बिजी रावात, आनंदी रावात आनी तातूंत भुरगो दिसता, स्वताकूच भुरगो दिसता आनी जाणटो म्हणनाकात. आपूण भुरगोच म्हणात and you will more than 100 years live. That is my this one. I am expected that I will live more than 100 years.